दिवचलच्या नवीन मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड एक दीस उपासाक बसपाचो निर्णय आदले नगरसेवक भगवान हरमळकर हांणी घेतला। सोमारा शिवजयंती दिसा ते उपासाक बसतले। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिल्ल्या संकुलात सोरो विकपाक शिवमोगीचो विरोध आसा। छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी करपी निवेदन फाटल्या 19 जानेवारीक शिवमोगींनी पालिकेक दिल्ले। बिचोली भूमीत छत्रपती शिवाजी महाराज हांगा पांय लागले आसा, तांचे हांगा वास्तव आसलेले म्हणून आमकां अभिमान आसा। म्हणून ह्या बिचोली नगरपालिकेन एक ठराव मांडलेलो की छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अशें आमी मार्केटाक नांव दवरूं आसा आनी ताका नांव दवरलें आसल्या कारणान हांगासर कसलेच इनलिगल एक्टिविटी जावच्यो ना। म्हणजे जशें होलसेल बार अशें ताका लायसन्स दिवचो ना। तरी पूण आसा ह्या शिव प्रेमीचो विरोध आसतना सुद्दां बिचोली भाशेचो विरोध आसतना सुद्दां हेंच्यांनी थंय होलसेल बाराक हेंच्यांनी आसा लायसन्स दिल्लें आसा, तेजो आमी निशेध करता। त्या खातीर येता त्या शिवजयंतीक सोमारा हांव एक दीस उपोशण करतलो। बिचोलीच्या नागरिकांक म्हाजें आव्हान आसा की ह्या जे कितें नगरपालिकेन इनलिगल एक्टिविटी जाल्ली आसा त्या खातीर विरोध करपाचो। तशेंच हांव गोंयच्या सरकाराचें अभिनंदन करता, कित्याक तर तेंच्यांनी छत्रपती महाराजा खातीर खुबशे शिवजयंती खातीर तेंच्यांनी गोंयभर साजरो करपाक प्रयत्न चालू आहा तेंचे आनी ते चालू करतले ते शिवजयंतीक। मुख्यमंत्री आमचे स्थानीक आमदार मयाचे आमदार तेंचें सुद्दां अभिनंदन करता, तेंकां हांव शुभेच्छा दिता आनी ह्या गोश्टी ह्या लोकांनी लक्ष घालपाचें अशें म्हाजें आव्हान आसा। ह्या उपोशणाक हांव बसपाचें आसा म्हणून हांव मुख्यमंत्रीक आमी पत्र केल्लें आसा। तशेंच आमचे स्थानीक आमचे आमदार चंद्रकांत शेटये, मयाचे आमदार प्रेमेन शेट, तशेंच आमचे पोलीस अधिकारी हांगासर चीफ ऑफिसर, तशेंच एक्सेस ऑफिसर, तशेंच आमचे डेप्युटी कलेक्टर हांकां निवेदन दिल्लें आसा।